मिसाच्या बुलदानांक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया A26 पेज 13 A26 Sugli ami ektai sauya Sugli ami lagi sorya Dunia devak bakanuya Anonanzo takasoya Taronatu korop dunia Civitatu suru dunia Amka burgyam tu vartakui Tu jarajat vorun pavoy Taronatu korop dunia Civitatu suru dunia Amka burgyam tu vartakui Tu jarajat vorun pavoy बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमच्या गुन्यांचो तुवें जर थाव घेतलो तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो पूण पातक्याक बोगसणे तुज्या काळजांत आयतें तुवेंच मनान धरून आमच्याय पातकांची दूख धरुया बोगसणे मागुया देवा कडेन फावो पुरी एमिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आनी खरेत भशेन सगळ्या आमच्या भाव भयणींक जे आयज हे कोवीड पिडेक लागून सोंसतात तांकां आदाराला आशिरो जावं आनी फावो पुरी हे भेटेंत आमी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत भागीबन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक उंचर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या ओत्र्याक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवड चलोयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप.
त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेश्वर सगळ्या परजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घाळून काडलोलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचो पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मरणाचें चेदोर पिंजतलो. सासणाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्यांच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात ती दोनी सर्वेश्वर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपली पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेश्वरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेश्वर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेश्वराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड कर. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना. एक फावट म्हणया, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या खोक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. ओजाप जावन दुस्मान पडयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वांटाय. दोमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कृपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओच्छीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक, सुकळांत वो दुकाळांत जिवूंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या कोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोबें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, आमची मोत उजवाडावन तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मात्या बाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो.
आपल्या पुताच्या लग्नांचो उत्सव केलेल्या एका राजा परी सर्गींचे राज लग्नाक होळीक सांगलेल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते येना जाले आनीक एक पावट दुसऱ्यान चाकरांक धाडले आनी म्हळें आपयलोल्यांक अशें सांगात म्हजें जेवण तयार आसा म्हजे पाळे आनी चरबयल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां जेवणाक येयात पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो हेरांनी चाकरांक धरले तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो हें आयकून राजा रागा भरीत जालो आनी आपलीं लश्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें लग्नाचें जेवण तर तयार आसा पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात आनी वाटांत चिंट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें इश्टा लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय पूण ताणें जाप काडली ना तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात थंय सगळीं रुदन करतलीं दांत किर्लतलीं कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण वेंचून काडलोलीं थोडीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भावां भयणीनो गेल्ल्या आयतारांनी तशेंच आज जेवणाची मारफाराची असलीच गजाल आमी आयकता जेजू ओपारी सांगता तेच गेल्ल्या आयताराक जेजू सांगता एका धन्यान एक मळो केलो ताका सगळें केलें कुंबड्याक दिलो जेन्ना ताचें कुंबळें घेवपाचो वेळ पावलो म्हणजे कामाचो फळ मेळपाचो वेळ पावलो तांणी धाडलेल्यांक मारले आनी तेज्या पुताकूय मारून उडयलो त्या आयताराक आमी पळयत आनी जेजू सांगता आनी केवपार धाडले कामाक पयल्यांक मागीर आनी थोड्या वेळान आनी थोड्या वेळान आनीक सगल्यांक एकूच मुजळ दिली निमाणे आयिल्ले ते एक घेवन गेले पयले आयले ते चड मेळटड रावले पूण तो सांगता तशें न्हय म्हाका जाय तें हांव कोत्ता तुमचे तांय हांवें करार केल्लो तोच हांव पाळटा आयजूय जेवणाची आमकां खबर मेळटा हो राजा आपल्या पुताच्या लग्नाचें जेवण करता लोकांक आपयता आपयल्ले एकलो येना पूण दुसऱ्यांक जायत्यांक जाणांक आपोवन हाडटा हे जुदेव लोकां परी आमी हे संवसाराक जायते पावटी लबदलेले आसां की देवाच्या जेवणाक वचना जावं ही आनी ती
कारणां निबां दिता घडये आतां आमकां एक व्हडलें नीब आनी खरेंपण तातूंत म्हळ्यार इगोजान मीस ना हांव येतलो पूण आदीं जेन्ना मिसां आसलीं कितले आमी बेताले हांव मिसाक देवाचें आपोवणें कितलें आमी मानून घेताले हांव हो एक प्रश्न आमकां देवाचें आपोवणें कितलेच फावटी आमी नाकारता जेजूचेर भावार्थ धरून बरें जियेबीत जियेवंक सोयेग मेळटात तें आमी वगडायता भोपारींत जेजू सांगता आपयल्ल्या मोदें व सोयऱ्या मोदें एकलोय पुर्यान जेवणांचे एकलोय पुरान मानून घेना पूण दुसऱ्यांक आडलेल्यांक तातूंत एकलो आंगोस नासतना मेळटा आनी तो राजाच्या रागाक सांपडटा म्हणजे बरे स्वर्गाचे उपाय घेवंक एक जबाबदारी आमची आमच्या पवित्र स्नानान दिसा आंगोस्त्रां विशीं उलयतलो जाल्यार एक धवें आंगोस्त्र आमकां घाल्लें घे धवें आंगोस्त्र आनी तें खोथाय नाका ताचेर खोतां पडून दिवं नाका अशें सांगलेलें त्या दिसा म्हणजे आंगोस्त्राचेर रितीन आमकां पातक करिना जावंक इगोज उलो मारता बरें जिवीत गुणांचें जिवीत जियेवन हें आंगोस्त्र नितळ आमी सांबाळूंक जाय देवान आमकां केल्लीं जिन्सांची आमंत्रणां आसात देव वेगवेगळे भाशेन आमकां आपयता पूण आमची निबाय जाय ती म्हज्या वाड्यांत कोण पिडेंत आसा ताका हांवें बॅट करूंक जाय पूण हांव म्हणटा हांव कांसात जाल्लो आसा कामांक तानातां आयलां ताका हांवें बॅट कित्याक करची तो कोण म्हजो म्हाका कित्याक पडलां ल्हान समुदायाची घडये बसका आसा मिटींग आसा त्याच वेळार टीव्हीचेर घडये एक फुटबॉलाची गेम येता तें आसूं तें सदांचें तें बायलांक कितें एकठांय जाताय उलयताय हांव ती गेम चोयतलो असली निबां जाय ती आमची म्हज्या भुरग्यां सांगाता इल्लो वेळ सारूंक जाय आनीक 2 वरां सर्वीस केल्यार अदीक पयशे मेळटले हांव उलोयना त्या शेजाऱ्यांगेर आज सायबीण येता हांव थंय गेल्यार हो एक बरो सोयग जातलो दुस्मान काय संपूंक पूण फाटले पावटी आमगेर येवंक ना देखून तांगेर वचना आनी भाशेन बरें क्रिस्ती जिवीत तूं जो मोग करता तसो तुजो पेल्याचो कर एकामेकांताय आमी बरेपणान चलूंक जायतींच कारणां आसात गेल्ल्या आयताराक त्या आदल्या आयताराक जेवण जालें आपोवंक धाडलें एकलो म्हणटा हांव काजार जालां येवचें मेळना एकलो म्हणटा आपणागे हांवें बैलांचें जोडें घेतलें तें पळोवंक एकलो म्हणटा आनी कितें निबां सगलीं हे भाशेन आमचींय निबां जातात तर देव आमकां आपयता जेवणाकूय व्हडलें जेवण म्हळ्यार हें मिसाची बॅट तातूंत तोच आमचें खाण पिवण जाता आतां घडये हांव म्हणना नीब पूण निबा भाशेनूच आतां इगोजें मीस ना न्हू मागीर थोडे थोडे संवय जाता मीस मागीर हे टीव्हीचेर येता न्हू तर पुरो भाव भयणीनो मिसांत वांटो घेवंक न्हय फकत आजीर जावंक तियात्राक गेल्ले भाशेन
पूण मिसांत भांटो घेवंक जेजूक हे मिसांत आमकां मेळटले जेजूक जीव ह्या जेजूक उंड्याच्या रुपा खाला घेवंक हें मुख्य काम दर एका क्रिस्तांव मनशाचें दादलो बायल भुरगीं जावं हे पासत हें आयचें शुभ वर्तमान आयलें उपरांत रागार जावन ते सगल्यांचो नाश करता ते भाशेन आमचोय नाश जायना जावपाक सदांच आमी जेजूच्या आपोवण्यांक पाळो दिवया बरें तें करूंक वावरुया आनी जेजूचो मोग दुसऱ्या सगळें शिंपडावया. सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं संभोवलो आंकवार मरेतांय जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका फुटसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. आनी आमच्या मोगाळ दोयाल बापा मुखार आमच्या हातांत थोडीशी मागणी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी यादनिकांनी देवाक विश्वासी रावंक आपलें जिवीत आनी आपोवणें देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कफूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी काल्तिकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं बरेपण शिबडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कफूत कर. आमी लोकसंपर्क साधना वावरतना वायट्यो वस्तू पयस करूंक फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातेल्यो खबरो आपल्याचो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळूंक एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कफूत कर. आमच्या मात धर्मीक संपन्नाक सदनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सभेन तशें हेरां बाबा भयणांक मेळूंक हें खातें वावरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कफूत कर. भोवमोगाळ आनी काकूट सारा बापा ही आमची खालती मागणी आयकून घे. तुवेंच ह्या उंडी आमच्या काळजान घाले म्हणून तूंच ते शार्ती पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बेटुनेचें गायन C23 पेज 38 C23. Kelo lempi kosti baura Kaltau babaच्या दिसा आमच्या ताटांत तोसली रूपा आमच्या ताटांत तोसली रूपा काडलो लोरोस पुंयच्या फोडा ओताव बाबाच्या दिसा आमचे कालशीन सोऱ्या रूपा
आमचे कालचीन सोर्या रुपा होच माल दोन्या वरदानाचो आवडेताय तुमी टोयलोलो हेक्साय सोदा तुका बेटे Orpiloli tuce rozni Hoț mal dunia vodanațo Aunetai tumbe tuilolo Hexai soda tu capete Orpiloli tuce rozni तुझ्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोगतीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गींच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या उपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी आमीन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा देवतायन उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गीं तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करप भावार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणींची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती बागेवन झुजे तिचो पोती बागेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा कावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगाता तेच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलां आनी तेंच प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सगल्या आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक घेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास ताडी न जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणांक पयल्यान तीन सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासनांच्या जिवितार सांबाळ. ह्या वेळार आमी गायन करुया D40 पेज 69. D40. Sorgi mundo Jason Dilo Amka Oslo Favonaslo Amco Jesu Jevon Salo Amci Atmi Bukit Paulo Yeyen Jesu Vegitu Ye Od Motuka Jesu vegitu ye od motuka kevo grauta. Sorgi chevon
Jesu dita आपले कर्मास समोर पिता देवा मेंड्रो आपूर जाता आमा मनशाक कावूंक दिता ये जेसू वेगी तुये ओत्मो तुका केवूंक रावता ये जेसू वेगी तुये ओत्मो तुका केवूंक रावता तरण्या शिवांक पुऱ्यान उपाशी रावचें पडटा पूण सर्वेस्पराचेर पातये तोल्यांक कांयच उणें जावचें ना. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक खुडी रगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सुपूर्णायेन ताचे देव सुयबांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमची इगोज नव्यान उक्ती करूंक आमी तयारी केली. बिस्म साहेबाची परवानगी आमकां मेवली आनीक फाल्यां सोमार 12 तारीख ऑक्टोबराची आमी इगोज आमची उक्ती करता. 2 दिसा सुमाराच्या दिसांनी 2 मिसां सकाळीं 7 वरांचेर आनी सांजे 5:30 वरांचेर. आयताराची 3 मिसां सकाळीं 6:30, 7:45 आनी 10 वरांचेर. दोरमीस समुदायीक प्रमाणे आमी मांडला. 50 आनी 5 जाणांक इगोजेन जागो समुदायाच्या वांगड्यांक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मेळटले. तांतले 5 वॉलंटियर्स आसतले तयारी करपाक आनीक मिसाची मांदावळ सांबाळच्याक. त्या भायर 5 लोकांक जीं मीस दिता, मिसाची इतेसांव दिता, त्या 5 लोकांक आमी इगोजेन जागो दवरला. म्हणटच सगळे मेळून 60 लोकांक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमी तयारी केल्या. 10 वर्सां ताचे सकयल भुरगीं आसा तांकां मिसाक हाडूंक जावचें ना. तशेंच 60 आनी 6 वर्सां आसात ताची वयर आसात तांकां मिसाक येवंक जावचें ना. पिडींत आसात, कसली पिडा आसा तांकांय मिसांत वांटो घेवंक जावचें ना. आमच्या भावार्थाचेर तें आड, पूण ही पिडा पयस करचे खातीर हे उपाय आमी घेवचे पडटा. तोंडाक मास्क घालूंक गरजेचें मिसाक येवंक. बेडार आमी येवचें मिसाक आनीक बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आमी एकामेकाक आदार दिवया. अदीक बारीसाण मिसाचे भेटेची आमी व्हिडियो तयार केला. तो सगळ्यांनी पळोवचो. त्या भायर वॉलंटियर्स आसात तांकां त्या सुमाराक पडटा तांकां तांची तयारी प्रॅक्टीस आमी घेतल्या. जे कोऑर्डिनेटींग टीम खूब फावटी मेवली. आमचो पातकूर आनी फादर जेराल्ड तांच्या सांगाता आमी सांगाता जायती तयारी केली. आमचे दिनवास कोऑर्डिनेटींग टीम आनी तुमकां सगळ्यांक आमचें सांगणें जावं मॅसेजी घालून जावं मिसाची भेट आमी हे भाशेन तुमकां दिवन जाता तितले उपाय घेवन आमी सांगाता देवाक बुजूंक आमी उपाय घेतले. ह्या उपायांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी आमी सगळीं आशेतांव इगोजेक नव्यान येवंक, ही पिडा बेगीन पयस जावंक आनी सगल्यांनी मिसान वांटो घेवंक आमकां बेगीन फावो जावंक. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. हो म्हयनो ऑक्टोबराचो म्हयनो, तेरसाचो म्हयनो मिसावा खातीर आमी मागत रावया. आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या गोंयांत, आमच्या देशांत, आख्ख्या संवसाराक
शांती शिपडावंक आनी जेजूचें कार्य सोत नीत देवाचो मोग पुरगोट करूंक वावुरतात ते आमचे भाव भयणांक आमच्या मागणे वरवीं तेंको आनी आमच्या उदारपणान ह्या वावराक आमी खान मारुया. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन R38 पेज 196. R38. तुमच्या हातान चिवप्रान मोसो तूच मोसो आसरो जिणेक मोजे तुजे विने ना शांती ना बोळवासो पातकी रुचने तुजो रोयताय तूच मोसो रासा Kurpakaklu upotwantai Levik chivitan murtai Jesu tumok chivo Umru chivitato Daruk tuot miato Kumur sort bonito Jesu tumok chivo Umru chivitato Daruk tuot miato Kumur sort bonito